आमी सोदूंक आनी तातूंत आमी दादोशी जावंक हे मिसाचे भेटेंत मागुया. आनी पवित्र भेट आमकां सगल्यांक फायद्याची जावं. हाचे भेटेंत आमी वांटो घेता आसतना देवा मुखार आमी सगळीं किरकोळ पातकेपण ओळखून घेवया. आनी सगळ्या आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणया, हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणानो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनाची दूख तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरो अपराध. ह्या पासत भाग्यात सदांच सांगवार मरेक सगळ्यांक दिवता आनी भोगता. आनी तुमकां भाव भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवणी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थूया. आज वाढदिवस समारंभ अलिशा ब्रिटो तांचे बसो ते भेटेंत आमी मागता. देवान तांचे कितें आशिर्वाद घालूंक आनी सगळ्या देड्यांक कृपेन तांकां पडूंक. सर्वेस्परा देवा आमच्या बापा, प्रमाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिल्याय. तुका फावत असलें बिराड आमी जावच्याक तुजे कशे प्रमाणे जिवंक आमकां आदार दी. ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रात चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन.
जेरोमियस प्रवाद्याच्या पुस्तका वयले वाचप. सोर्बेस्पोर अशें म्हणटा, मनशाचेर पात येता आनी कुडीच्या बोळार विस्वास ठेवता तो मनीस खोटो. अरोण्यांतल्या जिकलुटा सारको तो मनीस, आनी कितेंय बरें आयल्यार ताच्यान पळोवंक नजो. करपोल्ल्या सोड्यार आनी लोक नाशिल्ल्या खाऱ्या गांवांत तो बिराट कोत्तलो. सोर्बेस्पोराचेर पात येता तो मनीस सुभागी. सोर्बेस्पोर ताचो बोरवासो. उदकाचे देगेक आशिल्ल्या रुखा सारको तो. ताचीं पाळां उदकाशीन पर्यान पावतात आनी गरमी पडटा तेन्ना ताका कांयच जायना. ताचीं पानां हिरवीत आसतात. बुकेत आनीक वर्सां ताका कांयच हुस्को ना, कित्याक ताका सदांच फळां जातात. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो, जो मनीस सोर्बेस्पोराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच भागी. जबाब, जो मनीस सोर्बेस्पोराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच भागी. जो मनीस नोस्त्याची बूद घेवन चलना वो पातक्याच्या मार्गार भोंवना आनी ओर्मीक मनशाच्या सांगाताक बसना तो खरोच भागी. सोर्बेस्पोराच्या उपदेशाचेर ताचो संतोश, दीस रात ताचे नेम तो मनान नियाळीत आसा. जबाब, जो मनीस सोर्बेस्पोराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच भागी. व्हांवत्या व्हाळाचे देगेक आल्ल्या रुखाक काळा पोरमोणे जाता फळां आनी कदींच बावून पडना ताचीं पानां. असल्या रुखा वरी तो मनीस सगल्यो ताच्यो कोरण्यो सुफोळ. जबाब, जो मनीस सोर्बेस्पोराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच भागी. पूण नोश्ट्या मनशाचेर अशें न्हय, दुबावांनी अशें न्हय. तो कोण जाणो, वाऱ्यान उबून वेता तसलें पोल. बऱ्या मनशाची वाट सोर्बेस्पोर राखता, पूण नोश्ट्याची वाट निसणटण पावयता. जबाब, जो मनीस सोर्बेस्पोराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच भागी. भाग्योंत पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. क्रिस्त मेलेल्यांतलो पुनर्जिवन जालो म्हूण आमी परगट्टांव जाल्यार मेल्यान ती पुनर्जिवन जावची नात म्हूण तुमचे भितरली थोडी जाणां कशी म्हणटात. मेल्यान ती पुनर्जिवन जायना जाल्यार तर क्रिस्तूय पुनर्जिवन जावंक ना. आनी क्रिस्त पुनर्जिवन जावंक ना जाल्यार तुमचो भावार्थ निर्फळ. तुमी आजून तुमच्या पातकांनी आसात. म्हणटोच जी क्रिस्ताच्या एकवटान मेल्यान तांचो इबाड जालो. फकत ह्या जिविताक क्रिस्ताचेर बोरवांसो आमी दवरता जाल्यार सगल्या मनशांहून आमची गोत अदीक चुचुऱ्यांची. पूण खरेंच जी मोन्नाची न्हीद न्हिदल्यान तांचें प्रथम फळ कशें बापान क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनर्जिवन केला. देवाचें उतोरें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. खुशाल बरीत आनी आनंद बरीत जायात, कित्याक स्वर्गा राज्यान मोठी व्हडली मजुरी तुमची. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान.
महिमा तुका सुमिया. जेजू धर्मदुतां बरोबर दोंगरांतल्यान सकला येवन एका मोळार रावलो. थंय ताच्या शिसांचो व्हड जोमो एकठांय जालो आनी आख्ख्या जुदेयांतान जेरुजाल्यासून आनी दर्या देगेच्या तीर आनी सिदोनातान आयिल्लो पुष्कळ लोक जमलो. तेन्ना आपणा शिसाचेर दोळे लावन जेजून म्हळें, तुमी गरीब ती सुभागी, देवाचें राज तुमचें. तुमी आतां भुकेल्यांत ती सुभागी, देव तुमकां दादोशी करतलो. तुमी आतां रुदन करतात ती सुभागी, तुमी हांसतल्यात. मनशाच्या पुताक लागून तुमचो दुयेस करतीत, तुमकां सोबेंतलीं भायर आयतीत, तुमकां अपमानतीत आनी वायट म्हणून तुमच्या नांवाचेर बोगलाटां घालतीत. तेन्ना तुमी सुभागी. त्या दिसा तुमी खुशाल जावन उडयो मारात, कित्याक मोठी व्हडली मजुरी तुमकां स्वर्गार मेळटली. तो तुमच्या पुर्वजांनी प्रवाद्यांक तशेंच केलें. पूण तुमकां गिरेस्तांक हाय हाय, तुमकां बुजवण आतांच मेळ्ळी. आतां दादोशी आसलेल्याक तुमकां हाय हाय, तुमी भुकेतल्यात. आतां हांसतल्यांक तुमकां हाय हाय, तुमी रडटल्यात आनी रुदन करतल्यात. लोक तुमचें बरें उलयतीत तेन्ना तुमकां हाय हाय. तांच्या पुर्वजांनी फोटकिऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच केलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमी सगळीं खुशाल रावंक आनी खुशाल जावंक सोदता. आनी खरेपणी खुशालकाय मेळप हो आमचो पयलो आनी वयलो जिविताचो भाग सोदा. पूण बाबीणानो, खरी खुशालकाय खंय आसा काय? डॉक्टर हॅरल्ड ट्रेफर्ड्स ओ Director of Inbago Mental Health Institute, ताणें एक आर्टिकल बरयलें, द अमेरिकन फेरी टेल. आनी तातूंत तो 5 एके भाशेन आयडियाज उगडापी करता, ज्यो खुशालकाय विशीं आमकां एके भाशेन स्पश्ट करतात. 5 आयडियाज. आनी ह्यो एके भाशेन आमच्या मनांत जावन आसात, ज्यो एके भाशेन आमी जावं तातूंत खुशालकाय पूण आसा. तो म्हणटा, हॅपिनस इज थिंग्स. बाबीणानो, खुशालकाय म्हणल्यार आमी ओदीक आनी ओदीक आमकां मेळोवन घेवप, ओदीक वस्तू आमी आपणावप. म्हज्या लागीं जितलें सुबेज आसा, जितलें सुबेज हांवें आपणावन घेतलां, वस्तू हांवें एकठांयल्यात, तितले ओदीक खुशालकाय म्हाका आसा. दुसरे सुवातेर तो म्हणटा, हॅपिनस इज वॉट वी डू. बाबीणानो, आमी एके भाशेन जें कितें वावर करता, वो जें कितें आमच्या वावरांतल्यान आमी सोद करून नवें तयार करून दवरता, वो आमी वावर करून आमी ओदीक आमी आपणायता, जावं आमकां पयशे मेळोवन घेता, ह्या आमच्या हातूंतल्यान आमच्या केल्ल्या आदार बरेपणांतल्यान ही खुशालकाय एके भाशेन अनुभव जाता. तिसरे सुवातेर तो म्हणटा, हॅपिनस इज बीइंग द सेम विथ अनदर. बाबीणानो, आयज आमी ह्या समाजान जियेता आनी समाजान आमी जियेतना एके भाशेन जे काळा आनी वेळा प्रमाणे जे बदल घडून येतात, जे काळा आनी वेळा प्रमाणे जे घडूंक जाय ताचे भाशेन आमी चलता. वी कन्फर्म आवरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द टायम्स. समजा ह्या एक बरें फॅशन बदलला, नवें फॅशन जावन आयलां
आम्ही तांचे ते भाशेन नवे फॅशन करता आनीक ह्या काळा प्रमाणे भाशेन येवन ही खुशालकाय भाशेन हांव अणभवूंक सोदतां. चवथी स्वादी तो म्हणटा हॅपिनस इज मेंटल हेल्थ. बाबा जितले के भाशेन आमकां उणे प्रश्न आसात, उणे प्रॉब्लेम्स आसात, जितले के भाशेन आमी उणे प्रॉब्लेमांक कोत्ता तितले आमच्या आनी के भाशेन उदीक खुशालकाय आमकां मेळटा जें बोलता हांव. पांचवी स्वादी तो म्हणटा हॅपिनस इज टू कम्युनिकेट विथ इलेक्ट्रॉनीक गॅजेट्स. खुशालकाय जावं कडेन आमी कम्युनिकेट आमी दूरदर्शनी आसा, टीव्ही आसा, जावं सॅटेलायट आसा, जावं कंप्युटर्स हाचे वरवीं एके भाशेन कम्युनिकेशन करून ताचे वरवीं एक खुशालकाय एके भाशेन आमी आमच्या जिवितान आपल्या भाशेन रावता. बाबणे न्हू हे सगलें टोलेल्या उपरांत हो डॉक्टर ट्रॅफर्ड्स म्हणटा ही जावन आसा दिस आर द 5 myths. आनी खरें म्हणल्यार हाचे वरवीं तो म्हणटा आयच्या काळान अदीक आमकां आमचे मेंटल प्रॉब्लम्स अदीक वाडटा. टुडेज मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स ते करून ह्या वेळी म्हणटा आमकां कळून येता. बाबा न्हू खरी खुशालकाय खंय आसा तर, खरी खुशालकाय कशी आमी आपणावची तर आयची ही वाचपां आमच्या दोळ्या मुखार हाडटात. खरी खुशालकाय म्हणटा के भाशेन आमी कोण तें वळखून घेवंक आनीक हांवें कितें करूंक जाय तें जाणून घेवंक. बाबणे न्हू आयच्या समाजाचेर प्रमाणे समाजाच्या म्हणल्या प्रमाणे एके भाशेन खुशालकाय म्हणटा जावं गिरेस्तकायेंत जावं भलायकेंत जावं पदवेंत जावं कडेन आमच्या इन्फ्लुएन्सांत हातूंत दवरिल्ली आसा. पूण खरी खुशालकाय तातूंत न्हय. आमकां हाचे पयलें वाचप आमकां उगडापी करून सांगता खरी खुशालकाय ह्या मनशान आसा जो एके भाशेन देवाचेर विस्वास दवरता, देवाचेर पात येता, देवाचेर आनी देवाच्या भासावणाचेर विस्वास दवरून आपल्या जिविताचे पयण चलोवंक पावता. हाच्या दुसऱ्या वाचपान बागेन पावलो आमकां उगडापी करून सांगता खरी आनी सासणीक खुशालकाय आमकां स्वर्गार दवरलेली आसा आनी ही खुशालकाय आमकां स्वर्गार थंयसर मेळटा. आनी बाबूय न्हू ही खुशालकायचो एके भाशेन आस्वासन म्हणल्यार द एश्युरन्स ऑफ दीस हॅपिनस म्हणल्यार आमकां जेजूचें पुनर्जीवनपण आमकां ही वाट एके भाशेन करता. आनी बाबूय न्हू हे खुशालकाय आमचे पावल मारूंक एके भाशेन आमकां तो उलो करता. जाल्यार आयच्या शिव वर्तमानांत जेजू एके भाशेन आमकां एके भाशेन आमचे जे आमी चिंतता ताचे प्रमाणे एके भाशेन एक वेगळेच कशे उपाय जे आमकां खुशालकायचे तो दाखोळ करता. बाबूय न्हू ही खुशालकाय वो हे बेटिट्यूड्स आमकां उगडापी करून ताणें सांगलां. आनी थंय तो म्हणटा गरीब ती सुभागी, गरीब ती सुभागी, भुकेतात ती सुभागी, आतां रुजोवन करतात ती सुभागी, म्हजे खातीर दुमाळो सोंसतात ती सुभागी. बाबूय न्हू कित्याक हातूंतल्यान एके भाशेन ते पण दाखोवन करता काय. बाबूय न्हू जेन्ना आमी मनाचे गरीबसाण जावं तेन्ना एके भाशेन आमी देवाचे तें पण आमी वळखून घेता, देवाचें राय पण आमच्या जिवितान आमी मानून घेता. जेन्ना एके भाशेन हे भुकेले जेन्ना म्हणटा तेन्ना आमी देवाच्या उदारपणाचेर आमी पात येता. देव सगलें आमकां दिता, द डिवायन प्रॉविडंट गॉड ताचेर एके भाशेन आमचे वळखून घेता. आमी रुदन म्हणटा ही खुशालकाय आमच्या जिवितान हाडून येता. आनीक म्हजे खातीर दुबाळ सोंसतात तांकां म्हणटा तुमच्या जिवितान दुबाविरेर संतोश तुमकां मेळटलो. बाबूय न्हू खरी खुशालकाय जोडून घेवंक आनी खुशालकाय एके भाशेन आमचे जिविताचे पयण रोवंक आयज सेवादोर आमकां उलो करता. बाबूय न्हू फुडें सुवातेर आमच्या जिवितान ही खुशालकाय आमी मेळून घेवंक आमी देवाचेर आमचो सुपूर्ण विस्वास दवरून आमी चलुया. दर एका जिविताच्या गुडितान, दर एका जिविताच्या पावलान आमी देवाचेर आमचो विस्वास आमी थिरावया. आनीक हो देव आमकां संपूर्ण दादूसपण आमच्या जिवितान आमकां फावो करतलो.
दुसरे स्वादेर आमी आमचे दोळे स्वर्गाक लावन थोवी म्हणजे ह्या संवसारांत आमी जियेतना आमचे दर एक जिविताचें पयण दर एक जिविताचें पावल आमचे सर मदीं मोचें आनी दुसऱ्याचें जिवीत म्हणजे सर भोंवती जियेतल्यांचें जिवीत एके भाशेन आमी स्वर्ग करूंक वावरूंक जाय बाबा न्हू हें कशें आमी करतले काय दुसऱ्यांक बरेपण वांटून दुसऱ्यांच्या जिवितान खुशालकाय हाडूंक दुसऱ्यांक एके भाशेन तांच्या जिवितांतल्यान बरेपण आमी दिवंक आमी वावरूंक जाय आनी भाशेन जेन्ना असले पावल आमी वाचता तेन्ना दिसा दीस पट्टी आमच्या जिवितान आमचे सर भोंवती ओ स्वर्ग आमी तयार करता बाबा न्हू असले बरेपण आमच्या जिवितान एके भाशेन आमी वांटूं आनी तिसरे सोदेर आमी दर जिविताचे परिस्थितीन आमी क्रिस्ता खातीर व देवा खातीर जिवंक आमी वावरुया बाबा न्हू जेन्ना देवा खातीर व क्रिस्ता खातीर आमी जियेता तेन्ना आमच्या जिवितान आडकोळी येतात दुबाडो येतात आमच्या जिवितान कडेन कितें येता तें सगळें ताका फुडें करूंक देवाचे कृपेचें बरेपण आमच्या जिवितान सदांच आसा आनी बाबा न्हू आमच्या जिवितान ह्या परिस्थितीन लेगून ह्या असल्या परिस्थितीन लेगून ही ओगळी खुशालकाय देवा कडसून आमी अनुभवूंक पावता तर बाबा न्हू हेच देणे आमच्या जिवितान आमी घेवया आनी कोरी संवसार दिता ती न्हय मनीस आमकां दाखयता ती न्हय पूण देव आमकां दिता ती खुशालकाय अनुभवूंक आनी भोगूंक आमच्या जिविताचें पयण आमी फुडें चलुया हेंच करूंक आमकां किरीत करपा हे बेटेन लाभय म्हूण हे वेळार मागुया सगळे आमी उबी रावया आनी वेळार आमचो जोन एकल्याचो बाबाद सगळे आमी सांगातान आनी एका आसताड्यान उचारुया सोदमंतान देवाक सर पदवेदार बापा स्वर्गान पद्मीचार असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पिताक आमच्या सगळ्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सांबाळलो आंकवाड माळी थान सरमळो पावस पिलो देखाल ताणी कोश्ट सोंसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो ताका आमकी पिलो तो मेल्या मोदे देवलो दुसऱ्या दिसाक मनांतलो जिवन जालो स्वर्गात सोडलो सर पदवीदार देव बापाच्या उस्याक बसला तुयदांची ब्या मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सदमांधान पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो थार पातकाची मोक्षाने उरिचें जिवनपण सासण्याचें जिवीत आमेन अनेस बाबाता आनी वेळार आमचे जण एकल्याची गरजो तेच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया फ्रांसीस आमच्या बाप सायबान फिलिप नेरी आमच्या बिस्म सायबान सगल्या याज्ञिकांनी तशेंच मोटवाशांनी भाग्याचे जिवीत जिवंक आनी क्रिस्ती पोरचेक जेजूच्या राजाचे तोटवाचे उत्तम निमाणे ते जावंक पवित्र आत्म्याचो आदार तांकां मागुया गोंय प्रांताच्या विधानसभेच्या वेंचणुकेक पोजेच्या हुस्क्यान बोल्लेले गोंयचे पर्यावरण राखता तसले आनी सोमेस्तांच्या बऱ्याक पडटले कायदे काडटात तसले राजकीय फुडारी फावो जावंक गोंयच्या प्रांता पासत मागुया गोंयच्या क्रिस्ती भावा भयणांनी विधानसभेच्या वेंचणुकेक मत मारपाचे निर्णय घेतना आपली क्रिस्ती तशीच नागरिकीक जबाबदारी पाळतना गोंय राज्याच्या बरेपणा खातीर बरे आनी फावो तसल्या फुडाऱ्यांक तांणी मत मारूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां मागुया
आनी आजून आख्खो जोगभर वसता तशेंच कॅन्सर HIV AIDS TB असल्या पिडेंक सांपडोन जायतो लोक वळवळटा तांचे हे पिडेन दोतोरांचो नर्सींचो कुटुंबाचो आनी समुदायाचो सांगात फावो जावंक तशेंच सगल्यांच्या मागण्यांच्या आदारान देवाची कृपा आनी पेकोवणी तांकां फावो जाल्या पुरो म्हूण मागुया. बोदर बापा आमची कितें मागणी वेळार तुजे मुखार आमी दवरल्यान तुजे उदारपणांनी आमची मागणी तूं आयक त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दानावेदीचेर दवरतना आमी गायन घेवया सिवान आमचे 2 हात उबारून. आमचे 2 हात उबारून सर्वेस्पराक भेटूया. आमचे डोळे उबारून देवा वावरून बोलवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजात मेलवया. ताच्या मोगा सारको सांग आमचो मोग भोगुया. दुनिया तुझ्या सोऱ्या पोरा आता उद्या सोऱ्या दाना जातली रोखडीच जाता आमकां जिवीत दिवपी म्हज्या भयणी बाबाने आमचे बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पराय भेटोवणे वरवीं आमची काळजां नितळ निर्मळ जावं. आमचे जिणेची चाल नवी जावं आनी तुजी खुशी पाळूंक आमकां गोठाय मेळूं. हे परिस्वर्गीचें इनाम आमी सोडूंक पावूं आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक थंय बाताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी शासनाचे देवा सर्वकाळी आनी सर्वदायान जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो काय दोनी दिसांनी आमच्या जवणिकल्याच्या फायद्याचो तुजे सवय आमी जियेता भोंवता आनी आसां आनी ह्या संवसारांत आसतना नुयस तुजो मोग आमी भोगता बोगस आसनाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताच्या पुनर्जीवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासनाक आमकां मेळटलो तो पासकांचो गूट भोगूंक आमी बरमशान रावता. त्या पासून आतां देवदूतां बरोबर तुज्या अजापांचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून निदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां
आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण ससुकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेचपणी जेवण जातूच ताणी काल्च घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसोनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारो धेले, हे म्हज्या उगडासाक कुरात. Bafarta togute purgote hiam. Gesù melo, Gesù ci mozzala, Gesù noviane tolo. Gesù melo, Gesù ci mozzala, Gesù noviane tolo. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणेन उदगास करता. अनवजिविताचो आनी सर्वणीची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुड्यान रगत शिवतेल्या आमकां समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उदगास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलीप नेर आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बारबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरबस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुडीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरजुरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या सगल्या ह्या भाव भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता. आनी खेरीतपणें बारीस समरमता लिश्या ब्रिटो तांचेर जो किरीत आशिर्वाद घाल. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती बागेन जुजे तिच्या पोती बागेन जुजे बाज बागेन फ्रांसीस चावेड पदवासो बागेन दांतन बागेन दोन दुथा आनी सर्व काळीत कामान वल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सास तांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदर आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वंडरान जेजून आमकां शिकवयल्या तीच आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन देर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां दायले पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सबसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या न्यायाक आमी बरो भशेन अंतरेकता. तर आमकां तुज्यो उदार काकलुदीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सगळ्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवाताचेर दिश्ट घाल
आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सिमेची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक माई मोगान शांती वांटुया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शरी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शरीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां आपुयल्यांत आनी एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुमियात म्हणजे भितरूचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Morjim on reka Jesu Ekasan moja Kalis mojito on reka Jesu Ekasan moja Asham tu kache
ये जेवणान मोच्या पिया प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाल बापा, स्वर्गीच्या स्वादिक जेवणान आमच्या मुखेल्या आत्मे तुवें दादोशी केलाय. आमचो कोरो जीव सांबाळटा ते पोसवण आमी सदांच आशूंक निर्मी. या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. मातशें बसया. आजची मिसाची मांडव वळखिल्या सांताक्रूज समुदाय तांकां आमचे दिनवास. येता त्या सोनवाराक मिस करूंक चोपडे समुदाय आनी आयताराक मदलो वाडो समुदाय. गेल्या आयताराचें कलेक्शन जालें 15,152 रुपया. ह्या सुमारान डोनेशन दिवन खेळीत आदार केला. एल्झेना कार्दोस 5,000 रुपया. हेडन डि सिल्वा 5,000 रुपया. तांकां आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. देवान तांचेर किरीत आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता. भावणेन आमी काल सांजे सांगलेले
बॅडमिंटन टुर्नामेंटा विशीं फुडें दीस घोडे आमी बदलतल्या पूण आमी आतां थारायलां तुमचे परीक्षेचे सारके दडना ते पासून आमी जसो थारायल्लो तसोच करूंक आमी चिंतलां. बॅडमिंटन टुर्नामेंट आमचो शेनवार आनी आयतार जातलो 19 तारीख आनी 20 तारीख हो टुर्नामेंट आमी करतल्या. ताका कॅश प्रायजीस आनी ट्रॉफीज आसतल्यो. तांणी उदारपणान दिल्यात कोणाकूय ट्रॉफीज दिवंक खुशी आसात आनी तुमी दिवं येता. त्या दिसाक आनीकूय गेम स्टॉल्स तशेंच रिफ्रेशमेंट स्टॉल आसतल्यो. सगल्यांनी तुमी येवचे आनी हो दीस एकवटान आनी खुशालकायेन तुमी सारचो. बाबण्यानो, फाल्यां आमकां खेरीत दीस. फाल्यां आमच्यो वेंचणुको आनी आमचो आमदार वेंचून काडूंक जाय. कोणाक आमी वेंचून काडचो? जो मनीस बरो आनी कसलोच भेदभाव करिनासतना सगळ्यांच्या बरव्याक वावुरता तसलो. फाटलीं वर्सां ह्या मनशान आपल्या बरेपणा खातीर कितें तरी वावर केला काय? अदीक करून कोवीड पिडेच्या महामारयेंत आमच्या जिविताची राखण करूंक आनी वाटावंक गरजेचीं पावलां उबारल्यांत काय? मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीचो आनी आख्खोच आमचो गोंयचो फुडार ह्या मनशाच्या हातान आमी घालतल्या. हांव विसतलो त्या मनशाचेर हो बरवासो दवरूंक जाता असलो मनीस वेंचून काड. फायदो ना हें चिंतून वचून आसतना रावनाका. वो वचून तुवें वचून तुजें मत पिडार करिनाका. बरो फुडारी वेंच आनी ताका तुजें मत दी. दाविदान एका गुण्यान फेलिस्तिकाराचेर जैत मेळयलें. तुजें एक मत फुडार थारायता. पाटी पळय नाका. मनशाचें काळीज मौन पळय आनी असलो मनीस वेंचून काड. पयशे घे वो नाका हें हांव तुमकां सांगना. पूण पयशांनी न्हय पूण तुज्या काळजा मनान आनी अंतस्कोणान चिंतून आनी नियाळून बरो सगळ्यांच्या फायद्याक उपकारता तसलो फुडारी वेंचून काड. मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीचो आनी आख्खो गोंयचो फुडार तुज्या मताचेर दवरलेलो आसा. बरो ताचो उपयोग कर. चिंतून नियाळून अंतस्कोणान देवाचो उलो आयकून तुज्या मताचो बरो उपयोग कर. आशिर्वाद घेवंक उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक आमी गायन घेवया F12 खुशाल काळजान. देवा मंदिरांतली आमकां खुशाल काळजान. देवा शांतीन भायर सरून घरा वेता. हालेलुया 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 हालेलुया. एकठांय जेन्ना आमी वांटून घेतला उरलो सोरो. Stalan amcha deva खुशालकायेन दिनवास गायलो. देवा मंदिरांतली आतां खुशाल काळजान. देवा शांतीन